मगो पक्षाचो अध्यक्ष म्हूण परतून एक फावट दीपक ढवळीकराकूच मगो पक्षाच्या वांगड्यांनी वेंचून दिला। शेनवारा मगो पक्षाची नवीन समिती वेंचून दिवपा खातीर मतदान जालें। शेनवारा दीस व्हडा संख्येन मगोच्या वांगड्यांनी मतदान केलें। राती उसरा मेरेन मतमोजणी चलताली। मगो पक्षान वेंचणुकेची जबाबदारी दिल्लो सुनील शेठ हांणी वेंचून आयिल्ल्या नव्या समितीची नांवां जाहीर केल्यात। आमची नवी समिती जाहीर करता आमी। नवी केंद्रीय समिती जी आसा ती आमी जाहीर करता। काल आमची निवडणूक जाली आनी बॅलॉट पेपर सिक्रेट बॅलॉट पेपरान निवडणूक जाली आनी निवडणूक अधिकारी म्हणून बाब सुनील शेठ हे प्रोफेसर आसा वास्कोचे, तांकां आमी अपॉयंट केल्ले आनी त्यांच्या मार्गदर्शना खाली ही निवडणूक जाली आनी 16 समितीचे सदस्य निवडून आयले। सकाळी 9 ते 6 वेळा 5 पर्यंत मतदान जालें आनी ताचे उपरांत मतमोजणी जाली आनी राती 11 आमी रिजल्ट डिक्लेअर केलो। निवडून आयिल्ले अशा प्रकारे आसात। अध्यक्ष पदा खातीर श्री पांडुरंग दीपक ढवळीकर अध्यक्ष म्हणून निवडून आयले आनी तांकां 409 मतां पडल्यात आनी ताचे प्रतिस्पर्धी जे आशिल्ले निलेश धर्मा पटेकर तांकां 33 मतां पडल्यात। मागीर कार्याध्यक्ष वर्किंग प्रेसिडेंट म्हणून 2 जाण निवडून रिंगणांत आशिल्ले, एक प्रताप फडते आनी दुसरो वेलगांवकर हेमंत। प्रताप फडते हांकां 374 मतां पडल्यात आनी ते कार्याध्यक्ष म्हणून निवडून आयल्यात आनी हेमंत वेलगांवकर हांकां 61 मतां पडल्यात। उपाध्यक्ष पदा खातीर 3 जाण आशिल्ले, अरुण गरवाडेकर, श्री कृष्णकांत देवकर आनी श्री किशोर विश्वकर्मा। उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आयले कृष्णकांत देवकर, तांकां 376 मतां पडल्यात आनी अरुण गरवाडेकर हांकां 30 आनी किशोर विश्वकर्मा हांकां 16 मतां पडल्यात। मागीर 11 मेंबर घेवपाचे आशिल्ले, बॅलेट पेपराचेर 14 मेंबर आशिल्ले, तातूंतल्यान 11 मेंबर निवडून आयले। ते श्री राघोबा शांताराम गावडे हांकां 262 वोट्स पडल्यात आनी ते निवडून आयले। शिवदास गावडे हांकां 384 मतां पडल्यात आनी ते निवडून आयले। श्री नरेश गावडे हांकां 395 मतां पडल्यात आनी ते निवडून आयले। सुदीप विष्णू कोरगांवकर हांकां सगळ्यांत चड म्हणजे 415 मतां पडल्यात आनी ते निवडून आयले। मागीर फ्रांसीस लोबो हांकां 401 मतां पडल्यात आनी ते निवडून आयले। अनिल आर नाईक हांकां 391 मतां पडल्यात आनी ते निवडून आयले। राजू नाईक हांकां 398 मतां पडल्यात ते निवडून आयले। श्री महेश पंशीकर हांकां 378 मतां पडल्यात ते निवडून आयले। श्री महेश वेटू साडेकर हांकां 390 मतां पडल्यात ते निवडून आयले। श्री संदीप पी वेळेकर हांकां 393 मतां पडल्यात ते निवडून आयले। श्रीपाद श्रीकांत केळी हांकां 391 मतां पडल्यात ते निवडून आयले। मेंबर जे डिफीट जाले ते श्री चंद्रशेखर ज्ञानदेव कुडाळकर हांकां 42 मतां पडल्यात। श्री प्रभाकर कृष्णावळी हांकां 31 मतां पडल्यात आनी सुभाष पारकर हांकां 155 मतां पडल्यात। आयतारा दीस मगोची सर्वसाधारण सभा पणजेन जाली। मगो पक्षान शिस्त आसची म्हूण केंद्रीय समितीन घेतिल्लो हर एक निर्णय समितीच्या वांगड्यांक बांदील आसतलो। कोणूय सदस्य शिस्तीन वागना जाल्यार तांकां पक्षांतल्यान भायर काडपाच्या थारावाचेरूय सर्वसाधारण सभेन संमती दिल्या। त्या प्रमाण आदलो सरचिटणीस लव मामलेदाराक पक्षांतल्यान भायर काडपाचेरूय सभेन संमती दिल्या। तशीच आज आमसभा जाली। आमसभेक काही ठराव जाय आशिल्ले ते आमी ठराव घेतले। विविध तरेचे ठराव आज हांगा पास जाल्ले आसा। ज्येश्ठ आमचे जे मेंबर आसा त्यांनी आमकां मार्गदर्शनय केलें आणि मगो पक्ष बळकट करपाचे
आज विचार विनिमय जालो. मोगो पक्षाक एकजूट आसा हें आज कालच्या निवडणुकी निमित्तान सिद्धय जालें. जे कोण मोगो पक्षाक फूट घालपाचो प्रयत्न करतात तांकां एक बरें उत्तर कालच्या निवडणुकीन आयच्या आमसभेन दिल्लें आसा. मोगो पक्षाचें ध्येय धोरणां जीं आसा ती गोंयकाराची आजची ओळखून ही समिती आनी आमसभा ठरयतली. नगरपालिका निवडणूक जी आसा ती मोगो पक्षाच्या कार्यकर्त्याच्या माध्यमांतल्यान आमी लडयतले आनी 2022 ही एसेंब्ली इलेक्शन आसा त्या खातीर आमी आजच्यान म्हणजे आमसभेत आमी ठराव घेतला की आमी फुडें वचपाचें. आमची जे मतदारसंघ समिती आसा त्यो 19 समिती आमी स्क्रुटिनी केली फाटल्या आमसभेन सांगल्या प्रमाणे आनी आमच्यो 29 10 समिती उरल्यो. पण आतां कितें जालां पयर ZP इलेक्शन जालें तरी पूण थोडे सदस्य जे स्क्रुटिनी केल्ले ते सुद्दां दुसऱ्या पक्षांत केल्ले आसा. म्हणून आमी असो निर्णय घेतलो की आतां 3 वर्सां आमकां 3 वर्सांत आमी ह्यो सगळ्यो समिती परत रिकॉन्स्टिट्यूट करपाच्यो. कळ्ळें न्ही. रिकॉन्स्टिट्यूट ह्यो समिती परत करपाच्यो. आमची कार्यकारिणी आसा ती आमी रिकॉन्स्टिट्यूट करता आनी नवें दमान परत एकदां हांवें मोगो पक्ष फुडें वचपा खातीर हें सगळें खंयचोय निर्णय जो केंद्रीय समिती घेता. आतां ही केंद्रीय समिती नवी आयिल्ली आसा. केंद्रीय समितीचो जो निर्णय घेता जो मेजर निर्णय आसा एक्सपल्शन किंवा ऑफिस बेरर एक्सपल्शन त्या खातीर ताका आमसभेची हें लागता. जे निर्णय घेतकीर त्याची परवानगी लागता आमसभेची. सो आमी जे निर्णय फाटीं घेतिल्ले आमकां कोविडा लागून आमसभाक येवपाक मेळूं ना. जे फाटीं आमी निर्णय घेतिल्ले आमी लघु मामलेदार एक्सपेल केल्लो तेजे आमी आमसभेक परवानगी म्हणजे शिक्कामोर्तब करूं नाशिल्ले. अशें कितलेशे थोड्यांनी रिजिग्नेशन दिल्या थोडे गेल्या ते सगळे आमी आयच्या आमसभेक ठराव घेवन तेचेर शिक्कामोर्तब केला. कोणी उठसूट आपले स्टेटमेंट काडटा सोशल मिडियाचेर जबाबदारी आसा केंद्रीय सगळ्यांची सदस्यां ह्या सगळ्या सदस्यांक जबाबदारी आहा. पूण तांणीच तर फाल्यां सोशल मिडियाचेर किंवा कसले स्टेटमेंट काडले त्या खातीर आमी डिसिप्लिनरी कमिटी ही आमी कॉन्स्टिट्यूट करता केंद्रीय समिती. त्या खातीर शिस्त येना कोणाकूच. फाल्यां बरो कार्यकर्ता आसा आनी तोच तर कसोय उलोवपाक लागलो त्याची डिसिप्लिनरी कमी काडटा आनी ती डिसिप्लिनरी कमिटी जी एक्शन घेता ती फायनल आसतली. तेन्ना आमकां आमसभेक येवचें लागचें ना. असो एक